TMC तर्फे तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आमचे गोवा TMCचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन बाब प्रोजेंट डिमेलो. आजचो जो प्रेसाचो मुद्दो आसा तो म्हणजे ज्या पद्दतीन टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट गोयचे त्याचो जो कारभार चल्ला म्हणजे कंप्लीट गोवा ज्या पद्दतीन त्यांचे नवे नवे अमेंडमेंट हाडून म्हणजे गोंयाक कशें काबार करप म्हणजे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा बाय कन्वर्टींग वेरियस लँड्स म्हणजे ऑर्चर्ड मागीर एग्रीकल्चर नो डेव्हलपमेंट झोन जो कारभार चल्ला ताजेर उजवाड घालपाक आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लो आसा. आनी हेज्यान पयलीं आमी म्हाका दिसता 2 वेळार जे TCP अमेंडमेंट हाडलेले 17/2 ताजेर आमी उजवाड घातलो की ज्या पद्दतीन वेगळ्यो वेगळ्यो प्रॉपर्टीज मोठ्या प्रमाणात लाखांनी स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीज वेगळ्या वेगळ्या झोनांच्यान डायरेक्ट कन्वर्ट केल्यो तेजेर उजवाड घालपाक आमी 2दा ह्या वेळार प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो हेज्यान पयलीं. सो त्या खातीर ज्या पद्दतीन आज आमचे गोंय आमी म्हणटा माणकुलें गोंय ल्हान गोंय पूण जी परिस्थिती टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाची आज पळयत जाल्यार म्हाका दिसता फुडें येणारो काळ आसा वो गंभीर आसा गोंया खातीर. त्या खातीर आमी हेज्यान पयलीं मागलेलें की 17/2 जे स्पेशल अमेंडमेंट हाडलेले आसा जेचो उद्देशूच आसा की डायरेक्ट रात्यान एरिया कन्वर्ट करप म्हणजे कसलोय झोनिंग आसप तो डायरेक्ट सेटलमेंटान घालप हो उद्देश ह्या 17/2 चो आसा. ते स्क्रॅप जावचे कारण ते जर स्क्रॅप जायना जाल्यार गोंयचे जे फुडलें अस्तित्व आसा ते काबार जावपाच्या मार्गार आसा. कारण खरें म्हणचे जाल्यार जो सिस्टम आसली हेज्यान पयलीं वेगळे वेगळे लँडा कन्वर्ट करपाची ती रिजनल प्लॅनाच्या अंतर्गत जाताली पूण आज रिजनल प्लॅनाचो व्हॅल्यू 0 केला आणि ह्या गव्हर्नमेंटान भारतीय जनता पक्षाच्या गव्हर्नमेंटान जे डबल इंजिन सरकार म्हणटा त्यांचे जे वयले मेन इंजिन आहा त्यांच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर हे 17/2 अमेंडमेंट हाडून गोंय तांकां जाय तशे खंयचे जाय ते एरिया कन्वर्ट करून गोंयचे अस्तित्व काबार करपाक हे डायरेक्शन जे मेन इंजिन आहा दिल्लीचे BJP सरकार त्या इंजिनांच्यान हांगा हे सेकंड इंजिनाक ते हे येता डायरेक्शन येता आणि त्या संदर्भात हे सगळें चालू आसा. त्या खातीर गोवा TMCचो एक महत्वाची मागणी आसा ती कितें म्हणजे की 17/2 जे अमेंडमेंट आसा ते रद्द करचे. गोंय जर वाचतलें जाल्यार ते रद्द करपाची गरज आसा. हांव फुडल्या सुवातेर आमचो प्रोजेक्ट बाब हाका विनंती करता की ताणें तुमच्या समोर फुडलें ब्रिफींग दिवचें. सगळें जाणां की पेडण्या जेन्ना बोवाळ जालो झोनिंग प्लॅनाचेर आनी अशें जालेलें तेन्ना TCP मंत्री म्हणटालो आपणाक सेंट्रलचो आदेश आसा हें आसा तें आसा आनी जेन्ना लोक उठले आनी एक आवाज असो जालो की TCP मंत्रीकूच काडून उडोवपाचो तेन्ना तेंच्या दोळ्यांनी ओपन जाले आनी तांणी CM आनी TCP मिनिस्टर हें नोटिफिकेशन विथड्रॉ केलें. आतां नोटिफिकेशन विथड्रॉ करून हो प्रश्न सुटना. वन नोटिफिकेशन परत केन्नाय येवंक शकता आनी ते आतां रावल्यार आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा धपको बसतलो म्हणून हें चालू. आतां झोनिंग प्लॅन इज अंडर 17D आनी आयज पासून जरी तो झोनिंग प्लॅन तेंच्यांनी तो नोटिफिकेशन विथड्रॉ केलें 17/2 चालू आहा ताका शीम मेळना कितले लाखांनी स्क्वेअर मिटर करेक्शन करूं येता आनी ते चालूच आसा आनी इतल्यान गोंयाक काबार जाता. सो पेडण्याचे लोक गोवा जालो. म्हाका एक सांग आनी ओपनली करूंक सोदता की वॉट इज शॉकिंग इज ऑन 182nd बोर्ड मीटिंग ऑन 1st August 2022 तेन्ना draft zoning plan of Penna Taluka along with Kadamba Plateau was directed to be made. The zoning plan shall be prepared for Kadamba Plateau zoning plan. And in the same meeting it is resolved that the board therefore deliberated on extent of the area to be considered for zoning plan. And it was decided that instead of 300 meters area coming under 1,000 meters, from this road, 300 meters would be allowed for purpose of construction. That meeting, zoning plan कोचो कदंबा प्लॅटो सगळे उया माझे दोतरी तरी येऊन आणि पब्लिकाचे तो व्हडलोशे दोतरी आणि सगळे उयात ही अजाबाची गोष्ट आसा.
From 300 meters, it is being extended to 1,000 meters. म्हणजे तुझे चिंबेल येणे ओळगा येणे सगळे वयतले कामार जावन आता हेजे वांगडा तो चलना घडालो आनी बाप समिरान सांगला तेन्ना येस अमेंडमेंट 17(2) आणि 17(b) 16(b) की 10 वाट्यांनी डेंजर 16(b) तरी मिटींग घेताले आणि तेजी चर्चा जाता आमी चर्चा विचार काय ना डायरेक्ट 17(2) डायरेक्ट कनेक्शन चालला 60,000 1 lakh 2 lakhs आता कदंबा प्लॅटो जरी तर तूं दिशी जाल्यार तेजो कन्वर्शन ऑफ 80 lakh स्क्वेअर मिटर जाता 80 lakhs कितले कोट्यांचो पयशाचो घोटाळो वचिता आता TMC डिमांड करता टू स्क्रॅप immediately the draft plans that are waiting to be published, ready after Lok Sabha published Konkani. Scrap the zoning policy of section 17(b), zoning policy cancel करा आणि समीर बाबा सांगा रिजनल प्लॅन जो झिरो केला रिजनल प्लॅनाचे ऑडिट करा हॅव ए ऑडिट ऑफ द रिजनल प्लॅन अँड वेट फॉर द सेन्सस टू बी रिलीज्ड हे आम्ही मागता इमिजिएटली गोंयांत जर साल्वार करपाचे आसा जाल्यार TMC मागता स्क्रॅप करचे सगळे प्लॅन्स 17(d) स्क्रॅप करचो 17(2) निदोन रावचे न्हू की ताणें विथड्रॉ केला हांवें मिटिंगेन सांगला भोवमा तुम्ही ते विथड्रॉ केला म्हणून 17(2) लावन 30 lakh स्क्वेअर मिटर करतो कोणाने कांयच म्हणलें ना तो 60,000 70,000 80,000 एका धपक्यार करता करेक्शन सो वी आर डिमांडिंग दॅट बट ऑफ ऑल वी एट द TMC आर अपीलिंग टू सिव्हिल सोसायटीज NGOs activists environmentalists political parties to come together to oppose these amendments. नाजाल्यार आमकां त्रास जातले बेश्टेच आमी जर एकठांय जाले सिव्हिल सोसायटीज NGOs to show unity without reaching and trying to protect Goa with a goal, it will be all useless. Last time we had a big civil societies for unity meeting, but it was to be appreciated. But we have to now come forward to see that this destruction is stopped. If not, it would be just lip service and people will lose faith in us. I once again appeal to all concerned. TMC will always be with them. TMC has been part of every agitation in one way or the other. Samir has always represented us. Others also have represented. We are demanding that such a unity at this point of time to destroy and to strike down the 17(d) and 17(2), which is going to finish Goa after Lok Sabha if we allow it. But they are also hoping that they will win the Lok Sabha. In my opinion, they are not winning the Lok Sabha, so many things can change. But however, we have to be alert. बाबा खातीर तुमचो कितें स्टँड आसतलो तूं सिव्हिल सोसायटीक अपील करता काय तुम्ही एज अ TMC विल कम ऑन स्ट्रीट See, already matter is before the court as far as 17(2) is concerned. The legal luminaries say that 17(d) cannot be done out of the regional plan. ठीक आहे regional plan बिल काय ना पेंडे करून दाखवलेली त्यांनी नो the regional plan. So let us wait. One matter is 17(2) is already before the court, and I think it was yesterday or is coming on Tuesday or something like that.